वागातोर दर्याचेर एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। दर्याक भरती आसतना एका पर्यटकान गाडी दर्यादेगेर व्हेली। अचकीत दर्याक व्हड ल्हारां आयिल्ल्यान गाडी व्हांवत गेली। ही बेजापसालदारकेची घडणूक नेमकी घडली कशी आणि पुलिसांनी कसली कारवाय केली, पळयात पुराय बातमी। उमत्या कळशात पाणी तशें भेऱ्याक काणी अशी गत सध्या गोंयांत येवपी पर्यटकांची जाल्या। सरकारान दर्यादेगांचेर गाडयो व्हरपाक बंदी घालून सुद्धा पर्यटक आपली मस्तेपणां करतात ह्यो देखी दिसपट्ट्यो पळोवपाक मेळटा। आयतारा वागातोर दर्याचेर पर्यटकाक दर्यादेगांचेर स्टंट कशे म्हारग पडले ते पळोवपाक मेळ्ळे। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्यटकान एक गाडी धुवपाक दर्यादेगेर व्हेल्ली खंय, पूण त्या वेळार दर्याक भरती आशिल्ल्यान कांय खिणा भितरूच दर्यांत येवपी व्हड ल्हारांनी गाडयेक सरळ दर्यांत ओडून व्हेली। या घडणुके उपरांत पुलिसांनी रोखडीच कारवाय केली आणि ड्रायव्हराक अटकूय केलो। दर्यादेगेर गाडी व्हरपाक बंदी आसून लेगीत पर्यटक दिसपट्ट्यो गाडयो धांवडायतात, ताका लागून पुलिसांनी कडक पावलां उबारपाची सक्त गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर।